स्टेज करता त्या सातांक सांगेच्या सातांक स्टार्ट करतात आणि दोनूय धर्माचे लोक थिंगा मागण्यांक असतात आणि तुळशी कडेन असतात. ही तुळस आणि हे कपेल दोनूय धर्माचे लोक येवन हिंगा प्रार्थना करता आणि लोकांक मागता ते भावार्थान देव दिता. आयज आमी चड खुशाल जाता. हे आमच्या कपेलाची 25 वर्सां आमी रिन्यूएट केल्या जाता आनी आमकां खूब खुशालकाय आमकां भाग फावो केले देवान. आमी 25 वर्सां आनी हांव प्रेजिडेंट जाल्यारूय 25 वर्सां जाता त्या कपेलाचो. खूब खुशालकाय रिपोर्ट सामकी. तशेंच हांव सगळ्या आमच्या फादरीक दिनवासता कित्याक ते येवन तेंच्यांनी आमच्या गांवच्या पुतांनी भितर दीस आमचे सेलिब्रेट केले आनी आमच्या गांवच्या सगळ्या वाड्यान सगळ्या सहकार दिलो आमकां. तशेंच आमचे हिंदू शेटगांवकर भाव आहात ते सगळ्याक मिसळ जाले. खरेंच एक व्हड खुशालकायेची खबर. आनी जायतो लोक येता आमचो गांवां भायलो इवन सगळे आख्खे गोंयभर म्हटल्यारूय जाता. त्याक जायते मिलाग्री ह्या खुर्सान केल्ले आहात. कोणाक भुरग्यां फावो केला, कोणाचे काजाराचे जायना ताका काजार स्वेरीक जावन काजार फावो केला. सो जायते म्हणजे सांगोंक ह्यो जायना खूब आहात आनी उगडास पासून आमच्या जिवितान पासून जायत्योच मिलाग्री घडटात. तश्योच माझं नाव इलारीन फर्नांडीस. आम्ही ह्या वाड्याचे फेस्त सेलिब्रेट करता आणि आयज आमी 25 वर्साची केक कटींग केल्या. आमचो प्रेजिडंट आणि सगळे मेळून आमचे फादर आणि सगळे आमची कम्युनिटी एकठांय जावन सगळे आमी बरे भाशेन हे फेस्ताची मांडावळ केल्या आणि जायतो लोक येता खंयचो गिजमिता मिलाग्री करता आणि जायते फावटी आमकां ह्या खुर्साची मिराकल जाता. आमचे स्पेशल बँड ह्या वाड्याकारांनी ह्या भुरग्यांनी मांडार बॉयजांनी बँड वाजोवन सगळें बरें करून दाखयलां म्हूण हांव सगल्यांक दिनवासता काळजांतल्यान देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.